नुये मतदारसंघात भाजपाचा मंत्री असून लेगीत 50% लेगीत सदस्य नोंदणी जाऊना. ही सदस्य नोंदणी कित्याक लागून जाऊना ते कळपाक मार्गना. मंत्री अलेक्स सिकेराक परतून भाजपाच्या तिकेटी वेल्यान वेचून येवपाचो आसत जाल्यार आत्मचिंतन करपाची गरज आशिल्ल्याचे मत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उक्तायले. दुसरे वटेन पर्यावरण खाते सांबाळपी अलेक्साक पश्चिम घाटांतल्यान 22 गांवूय कुशीक काडपाचो विसर पडलो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक पत्र बरोवन गोंय सरकाराक ही गजाल याद करून दिवची पडली. ताका लागून मंत्री अलेक्स सिकेरा निष्क्रिय थारलो काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. बाणावली आणि नुये जे आसा आमचो मंत्री जरी थंय आसलो तरी पण आमी थंय 50% करपाक शकले आनी थंय वी हॅव टू नॉमिनेट ते 50% जालें. वी हॅव टू एक्सेप्ट मिनिस्टर आसूनय जावन 50% आमी थंय करपाक शकले आनी बाणावली कारण म्हणजे कितें आसा की आतां तुका कितें म्हण सांगू कारण तातूंत कितें आसा की ऑर्गनायझेशनली जे जावं जाय तें जावना तो आमदार अजून तुमच्या सिस्टमात बसोना. आय डोंट नो सिस्टमान बसूंक ना की तेका ते लोक येना दॅट आय डोंट नो बट जावना दॅट इज आय एम द रियलिटी जावनाच जावना न्ही इट इज अ फॅक्ट. रिफ्लेक्ट ऑन इलेक्शन फुडें इलेक्शन फुडें खंयच्या इलेक्शनाचेर असेंब्ली 27 असेंब्ली इलेक्शनाचेर आमकां बेजिकली नुये मतदारसंघात आम्ही बाबा बेजिकली आमदारान जर ठरयलें आपल्या भारतीय जनता पार्टीचे रावप जाल्यार तेणें हेचेर चिंतन करपाची गरज आसा. येस टू हे न्ही अरे ठरयलें म्हणजे त्यांनी जर जिखपाची तेका जर थंय क्षमता आसत जाल्यार आय डोंट नो पड जातली की दॅट आय डोंट नो बट तेणेन जर आतां जर तेणें सारकें न्ही कितें आसा की अशें न्ही नावेली आमी जिखपाक शकता आनी फाल्यां जर त्या लोकल आमदाराक जर कॉन्फिडन्स आसलो लोकांनी विश्वास दवरलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टी म्हणजे कितें हे न्ही कितें चूक केल्या भारतीय जनता पार्टी निवडणूक घेवपाक देशभरा भितर जगान नंबर 1 पार्टी देशा भितर मॅक्झिमम खासदार आमचे सरकारां आमची मागीर तूं आनी चिंता कितें कर तेणे तेका हेच टू थिंक सदस्य करूंक पावलो ना तो तुमकां दिसता निवडून येतलो फुडें दॅट इज पळय हे जेणे तेणे विश्वास त्याचो प्रत्येकान ठरोवंक जाय की म्हाका ह्या मतदारसंघात ह्या पार्टीचेर हांव निवडणूक लढयतलो त्या दृश्टीन प्रत्येकान काम करपाक जाय. तो फोर्सफुली आमी कोणाच्या हातून घालपाक दिवपाक शकना फोर्सफुली इट इज शूड बी अ विलिंगनेस जाय म्हणून वेळी सारकेल्याक त्या कार्यकर्त्यांनी कॉन्फिडन्स दाखयलो की आमी करतले म्हणून 50%. आतां नॉमिनेट करप आमचें ठरलं मडकय मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांनी सांगलें न्ही आमी करतले म्हणून 50%. सो ज्या वेळाचेर 50% करतले हाचो अर्थ थंय हेच्या सुजिनाच्या अगेन्स्ट अशें न्ही पार्टी आमची टिको आमी पार्टी अलायन्स जरी एखाद्या बरोबर आसली जाल्यार पार्टी आमी सोंपवपाक कारण ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मतदारसंघात पार्टी उबी दवरपाक जाय हें आमचें काम आसा ऑर्गनायझेशनचें. राजकारण वेगळें राजकारणा भितर पार्टी उबी दवरली हाचो अर्थ आमी तेजे विरोधी अजिबात न्ही. म्हज्या पार्टीचें काम म्हाका म्हज्या मतदारसंघात करपाकूच जाय.